कार्निवल मिरवणुकीत वांटेकार जावपी चित्ररथांक 1 लाख रुपयाचे अनुदान सरकारान घोषित केला। मात ताचे खातीर फक्त सरकार मार्फत आयोजित मिरवणुकांतूच वांटेकार जावचे पडटले अशी अट घातल्या। सरकारांच्या ह्या निर्णयाक लागून केपेकारांचेर अन्याय जाता अशी खंत आमदार कवळेकार हांणी उक्तायल्या। नवी विकास मंच गेली 15 वर्सां कार्निवल फ्लोट कॉम्पिटिशन घडून हाडी जे लास्ट दिसा म्हणल्यारच मंगळाराक 4 दिसाचो कार्निवल आसता आनी लास्ट दिसाक म्हापसा आसा त्या दिसाक केप्यां आमी ऑर्गनायज करी नवी विकास मंचाचे सगळे पदाधिकारी आनी गेली 15 वर्सां आमी ऑर्गनायज करी गव्हर्मेंटाचो सहकार्य नासतना पयशे गव्हर्मेंटाचे घेयनासतना सुद्दां आमी ऑर्गनायज करी। पूण ह्या वर्साक गव्हर्मेंटान एक सायडीनी फ्लोटांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर अशें म्हणटात की काही पयशे दिवपाचे केलात, पूण प्रोत्साहन दिता आसतना तांकां काही कंडिशन घातला अशें म्हणून आयकलां। जे फ्लोट आमचे केप्यां येवपी जांकां आमी कॉन्टॅक्ट करपा लागले जाल्यार ते म्हणपा लागले की आमकां म्हापशे जर आमी गेले नात जाल्यार आमकां आनी म्हापशे सोडून जर आमी केपें येयले जाल्यार आमकां पयशे मेळचे नात। म्हळ्यार आमी गव्हर्मेंट जे ऑर्गनायज करता थंय आमकां वचपा जाय, आमकां कंडिशन आसा। गव्हर्मेंट ऑर्गनायज करता थंयच एक सायडीनी गव्हर्मेंट प्रोत्साहन दिता म्हळ्यार तांकां मोटिवेट करता अशें बरो फ्लोट जावपा जाय म्हणून। त्याच बरोबर जे केपेकारांचेर हो अन्याय जाता, हांव इतल्याच खातीर सांगता की गेली 15 वर्सां नवी विकास मंच हो कार्निवल घडून हाडटा आनी गव्हर्मेंटाचे सपोर्ट नासतना आमी घडून हाडी। प्रायजीस आमी तशेंच दवरी, मोठी प्रायज दवरी जेणे करून बऱ्यांतली बरे फ्लोट केप्यां येवचे, केपेकारांक आमकां पळोवपाक मेळचे, केपेकारांक मडगांव किंवा आनी खंय पयस वचपाक पडची न्ही ह्या इंटेन्शनान आमी घडून हाडी। ज्या दिसा केपेंत कार्निवल कार्यावळ जातली तेच दिसा म्हापश्यांतूय सरकार पुरस्कृत कार्निवल मिरवणूक जातली। ताका लागून केपें हांगा चित्ररथ येवपाची शक्यताय कमीच आसा। पूण केपेंवासियांच्यो भावना लक्षात घेवन थारायिल्ल्या दिसा कार्निवलाची कार्यावळ आयोजीत केल्या अशें आमदार कवळेकार हांणी स्पश्ट केलां। सरकार चित्ररथांक प्रोत्साहन दिता मात दुसरे वटेन अटी घालता, हे योग्य न्हय अशें कवळेकार हांणी मुखार म्हळां। आमी परंपरा आयज अनेक वर्सां चालू दवरल्या चालू उरची, पूण एकच वायट दिसता मनाक, खंत जाता की गव्हर्मेंट एक सायडीनी काही भागांनी पयशे दिता काही भागांनी दिना। पूण हांव म्हणटा पयशे दिना ते दिना, पूण फ्लोटाक अशी कंडिशन घालपाक नाका आसली की तुमी हांगाच वचपाक जायना थंय वचपाक जायना अशी करून आयज केपेकारांचेर खंय तरी अन्याय जालो काय दिसता। आज केपेकारांक फ्लोट पळोवपाक खंय तरी पयस वयचे पडटले आनी केपेकार आयज जर लास्ट दिसा म्हणून आमी केपें येवपाक रावपाक जे लोक आसात केपें आमकां लास्ट दिसा मेळटले त्या लोकांची निराश जातली, तर हो खंय तरी आमचेर अन्याय जाला। आरडेक्स ब्युरो रिपोर्ट।